बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत गोयचे नकारात्मक चित्रण करचे न्हय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन सांगले। राज्यांत पर्यटनाचेर कितल्याशाच दशकां सावन विश्वास निर्माण केला। गोंय सुरक्षीत येवकारा खातीर तयार आसा। सुरक्षे विशीं कसलेच कॉम्प्रोमायज करचे ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन सांगले। एक म्हणल्यार ऑलरेडी इन्क्वायरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या इन्सिडंटाचेर मागिल्ली आसा, विच इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट विच हॅपन, अनफॉर्च्युनेट, एंड दॅट डेफिनेटली इज अ फायर दॅट affected life and caused distress. Goa has been a tourism destination. Tourism has never been a straight line. And ताज्या खातीर we need to always talk about resilience, recovery and reinvention. एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो, तातून पूर्ण तरेन हो गोंयांत जालो आणि गोंय रॉंग हातून आसा एज अ डेस्टिनेशन हें जावंक जायना। गोंयांत म्हाका दिसता इतली वर्सांची गुडविल, हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रस्ट ते गोंयांत टुरिस्टां कडेन बिल्ड अप केल्लें आसा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया and अक्रॉस द वर्ल्ड for international and domestic travelers needs to be in that same mode. आज आम्ही एअरलाइन्स जावं, हॉटेल ऑपरेटर्स जावं, टूर ऑपरेटर्स जावं, टॅक्सीज जावं, रेस्टॉरंट जावं, आर्टिस्ट जावं, हजारांनी फॅमिली इकॉनॉमीचेर टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा। आणि ताज्या खातीर एक मुख्यमंत्री सांगूंक सोदता आजच्या माध्यमांतल्यान that Goa is safe, Goa remains welcoming and Goa remains open. At the same time, such incidents reminds us of these things which are uncomfortable but necessary truth. Safety cannot be compromised. मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर सांगिल्लें आसा, रेग्युलेशन cannot be optional. Illegal and unauthorized structures तांकां कितें एक्शन घेवपाक जाय should be taken immediately and they should not pose risk to the tourist.